नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। लुसोफोनियाच्या कॉन्ट्राक्टातले गुड्डोला साव दिले विजिलन्सा कडेन। खेळा मंत्री म्हणटा कन्सल्टंटाची फाटभूंय सरकाराक खबर नाशिल्ली। प्रुडंटाच्या एक्सपोजेची विधानसभेत दखल। मायनिंग पॅकेज सरकार मार्च मेरेन दवरतलो चालू। बलात्काराच्यो केशी करतले फास्ट ट्रॅक। शाळांचे वाढीव वेळेचेर म्हयनेभरात काडटले उपाय। मुख्यमंत्र्याचे उतर। पर्यटकांक भाड्यान दवरपी हॉटेलांक गेस्ट हाऊसांक डिसेंबरा सावन रेकॉर्ड पुलिसांक दिवपाची सक्ती। रेकॉर्ड ऑनलायन घेवपाचे यत्न। दिनातांचेर खर कारवाय। 2011-12 वर्साचो सीएजीचो रिपोर्ट विधानसभेत। पर्यटन खाते रिव्हर प्रिन्सेस इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाची खरडपट्टी। 42% येणावळ वता पगार पेन्शन रिणाची। बोटीचो आवाट कसिनो टेबलाच्या आकड्या प्रमाण हे फुडें कसिनोक लायसन। सरकार बदलता नेम। मुख्यमंत्री म्हणटा 2 वर्सांत सगळे कसिनो मांडवी भायर। आणि सचिन तेंडुलकर टेस्ट क्रिकेट सोडटा। फुडल्या म्हयन्यात 200वी टेस्ट मॅच खेळून सचिन बॅट दवरतलो। 24 वर्सां उपरांत क्रिकेटीचो देव जाता रिटायर। खबर विस्तारान। लुसोफोनियाच्या प्रकल्पाची कामां आनी टेंडरांतले गुड्डो लसावाचे प्रकरण सरकारान विजिलन्साक दिला। मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत हे सांगले। लुसोफोनिया खातीर सरकारान नेमिल्ले कन्सल्टंटाची सीएजीन हे पयलीं खरडपट्टी काडल्या हें गोंय सरकाराक खबर नाशिल्लें असो दावो खेळा मंत्र्यान केलो। लुसोफोनियाच्या गेम्साचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजेचो विशय विजयान विधानसभेत काडलो। ताणें लक्षवेधी सुचोवणी मागिल्ली। सरकारान शून्य काळात विशय गुटलायलो। Apprehension in the minds of all Goans that in the wake of the expose by prudent media about the gross irregularities and mismanagement in the preparations for Lusophonia Games, the organization of these games appears to be a mega scam in the making. Manipulations in laying down specifications, favoritism shown to particular suppliers, delays in execution of works are all leading to a situation in which the reputation of all honest and upright Goans is at stake. ऑपोजिशन केवस निर्माण करता की कॉमनवेल्थ गेमी मध्ये ताणी तो ब्लॅकलिस्ट जाल्लो आसा, हें जाल्लें आसा, तें जाल्लें आसा। प्रत्यक्षांत तो ब्लॅकलिस्टांक आसा हे आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ताजें कांयच उल्लेख ना, आयलो ना। आनी तोच काँग्रेस गव्हर्मेंटान त्याच मनशाक अपॉयंट केल्लो आनी तोच आमी कॅरी फॉरवर्ड केले। तो फक्त बोवाळ चल्ला तो एकामेकाच्या प्रोफेशनल रायवलरीन म्हाका ऑर्डर मेळूंक जाय काय तुका ऑर्डर मेळूंक जाय हातूंतलो विशय। It has been already referred to vigilance. Vigilance is looking into it also. Sir, a calling attention motion म्हणाव घेतिल्ले। स्पीकर सर कन्वर्ट केला। आम्ही लुसोफोनियाची गेमीची जी टेंडर फ्लोट केले आसा ती टेंडर प्रोसिजर फ्लोट केले आसा। दुसरो अत्यंत महत्वाचें की ते एक कंपोजिट वर्क की जवळ 700 वयर आयटम हातूंत या टेंडरांक आसा आनी तातूंतलो एक वुडन फ्लोर आसा। आनी ते म्हणटात पळय न्ही स्पीकर सर की हातूंत मॅन्युप्युलेशन बाकी सगळ्यो की आमी पेबल वूड जो आसा वुडन फ्लोरिंगाचो की जवळ आमी 3-4 आयटम मेन्शन केले आसा आनी तातूंत त्याच बरोबर इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनान जे फेडरेशनान जे अप्रूव्ड केल्ले आसा हे सगळे आयटम आमी तातूंत घेतलेले आसा। म्हाका दिसता मान्य आमदाराक की बाकीच्यांनी ते टेंडर आसा ते प्रोसेस वाचलेच ना आनी वाचना आसतना खंय तरी एक व्हॉल्यूम धरता आनी सरकाराचे टार्गेट करपाक सोदता। म्हाका मान्य आमदारान संपूर्ण ते टेंडर आसा ताचे 3 व्हॉल्यूम आसा, 3 व्हॉल्यूम तरी वाचचे आनी ताजे नंतर आमचे एग्जिक्युशन करचे। मायनिंगांतल्या लोकांक सरकार मार्च मेरेन पॅकेज चालू दवरतलो। दिवाळे मेरेन पॅकेजीचे 68 कोटी अर्जदारांक मेळटले। मात नोकऱ्यो गेल्ले 2,000 अर्जदारांचे नोकरेचे पुरावे नाशिल्ल्यान आधार दिवंक मेळना। शाळांचे वेळेचेर म्हयनेभरांत उपाय काडटले। बलात्काराच्यो केशी सरकार कोर्टांनी फास्ट ट्रॅक करतलो। सरकार अजूनय फाटल्या सरकाराची बिलां आनी रिणां भरता। 303 कोटीच्यो पुरवणी मागण्यो मान्य करून घेतना मुख्यमंत्र्याने उलोवन दाखयले। एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेमच्या संदर्भात रेप केसीसचे फास्ट कोर्ट
कोर्टाक दिवचें अशें एक हें केलां आमी. नंबर वन, सोसायटी इज बिकमींग प्रोएक्टीव. सोसायटीन अश्यो गजाली घडल्यो की कंप्लेन करपाची हें जाल्या. पयलीं कशें आशिल्लें 20 वर्सां पैकी चली मनीस लज जातली, समाजान नांव पिड्ड्यार जातलें म्हणून कंप्लेन रजिस्टर करनासले. आतां ह्यो कंप्लेनी रजिस्टर जाता. बापायच्या विरुद्ध सुद्दां कंप्लेनी रजिस्टर जाल्या. मायनिंगची मिजरी खबर असल्यामुळे एक गजाल हांव प्रमोद ना तो, पण तरी सुद्दां ताका आश्वासन दिता की तांकां जी आमी स्कीम केल्या तातूंत अंदू एप्लिकेशन्स आयल्या, अजून पर्यंत पास जाल्या, ताजेर 68 कोटी रुपया सँक्शन जाल्या. आउट ऑफ वीच आय थिंक अबाउट 42 crores हॅज बीन ऑलरेडी रिलीज्ड. आणि विथीन नेक्स्ट 1 to 1.5 months द बॅलन्स अमाउंट वील बी रिलीज. सो ऑल 68 crores वील बी पेड. मोस्ट ऑफ द अमाउंट वील बी पेड बिफोर दिवाळी. आय एम ट्रायंग टू डू एवरीथींग बिफोर दिवाळी. सो दिवाळीक तरी ते पयशे हावले. पण एक ताका हांव आश्वासन दिता की आत्तां एट दीस स्टेज 1 वर्स न्हय जाल्यार कमीत कमी मार्च 2014 पर्यंत तरी ती स्कीम आमी दोनूय स्किमी एक्सटेंड करता. I think you should do it. दिवाळेच्या दिसांनी मिटींग घेता स्कूल मॅनेजमेंटाची एज्युकेशन डिपार्टमेंटावर आनी वी वील वर्क आउट अ सोल्युशन. पण हांव एक गजाल सांगूं सोदता स्पिकर सर, चार स्टेटी 6.5 वरां शिकयता, 22 स्टेटी 6 वरां शिकयता दिसाक, आनी आनीक 3 स्टेटी 5 वरां 20 मिनटां शिकयता, आनी गोंय एकूच 5 वरां शिकयताले. सगळ्यांक लास्ट आशिल्लें नंबर ऑफ अवर्स गोंय. नंबर ऑफ डेजूय आमी कमी आहा. ह्या सरकारान डेव्हलपमेंटाक जाय तितले पयशे दिल्ले आसा, आनी आतां 303 कोटी मागता म्हणजे 302 कोटी दिवपाक आसा आमचे कडेन. हें लक्षांत दवर. आनी म्हणून सांगता ओपोजिशन करूं नाका. एक वर्सभर थंड चित्तान पळय कितें जाता तें. म्हाका तुका लक्षांत येतलें की गोंयचें कितलेंशें बरें जावंक शकता. सचिन तेंडुलकरान टेस्ट क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्या. फुडल्या म्हयन्यात 200वी टेस्ट मॅच खेळून तो रिटायर जातलो. 15 नोव्हेंबर 1989 सचिनान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींत पांय दवरलो. 16 वर्सांचो आसतना सचिन पाकिस्ताना आड पयली टेस्ट मॅच खेळिल्लो. 24 वर्सां क्रिकेट खेळून हो क्रिकेटीचो देव रिटायर जातना संवसारभरांतले क्रिकेट फॅन ताका सलाम करतात. All my life I have had a dream of playing cricket for India. I have been living this dream every day for the last 24 years. It's hard for me to imagine a life without playing cricket because it's all I have ever done since I was 11 years old. It's been a huge honor to have represented my country and played all over the world. I look forward to playing my 200 test match on home soil, as I call it, a day. Asset to world cricket, and it's sad for the fans and throughout India and the world as well, because you won't be seeing another Sachin, especially because his consistency. Nobody has the consistency as he had, because and the pressure he had from the public and from all of India. The pressure was so high every time he has to go and score. If he does score even less than 50 or 40 runs, that's not enough. For another player, it will be it's a good enough. And for him, every time he goes into the crease, India accept him to get every time 100 runs. So his commitment to the game, you know, when you play for such a long time, you know, day in day out, you turn up to cricket matches, high pressure games, and day in day out you deliver. And I think that's the phenomenal of Sachin Tendulkar, and his temperament has remained the same. You know, he's taken you know, failures in the same manner as his victories, and as his successes, and that's why he's been able to play for such a long period of time. You know, it's about how you keep coming back from your failures, and he's done that wonderfully. Some extraordinary things on a cricket field for what seems like an absolute age. For 20 years or so, he has been absolutely outstanding. He's set new standards, high standards, even higher standards than before. Bureau Report, Prudent. सरकार पर्यटकांक भाड्यान दवरपी हॉटेलां आनी गेस्ट हावसांक प्रत्येक पर्यटकाचो रेकॉर्ड पुलिसांक दिवपाची डिसेंबरासावन सक्ती करतलो. म्हायती लिपयतल्यांचेर कारवाय जातली. पर्यटकांच्या नांवान आकांतवादी यासीन भटकळ आनी हेडली गोंयांत रावन गेले. पुलिसांक तांचो पत्तो लागलो ना म्हणून विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटेन प्रस्न काडिल्लो. ताचेर मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिली. Honorable CM also has on record that there has been an intelligence failure as far as the state is concerned. Intelligence failure जाल्ले आसा, आनी तातून यासीन भटकळाची सारकेली केस
म्हजो basic question आसा, what is the procedure or policy that the state of Goa or the government is planning to adopt or has adopted to prevent such threats coming out of people who are militants or jihadis, basically Indian nationals, but traveling throughout, coming and staying here in Goa, and तांची identity खंयच कोणाक मेळना. हाजेर governmentan कितें केला विचार? Yasin Bhatkar is an Indian national. He may belong to Mujahideen or IM, but he is basically an Indian national, and therefore if he stays in a hotel, he has not stayed in a hotel. What is important is for Indians, the hotel is supposed to keep the identity. We will ensure that they keep the identity of the person with them. But I cannot expect a hotel to verify the identity every time they get it unless there is a suspicion. CFOM also, we are making efforts to put it on internet, e-portal, and the training is scheduled, I think, tomorrow by Tourism Department and NIC has both together scheduled training for CFOM also. David Headley, he was the mastermind of the attacks which took place on the Taj Hotel. ताणे American agency दिल्ले आहा की आपण North Goaच्या coastal area एक hotelan रावलो. This is a book which is published. Form C was not recorded. We will issue series of advertisement, and from 1st December, we will ensure that every hotel maintain the record of every guest which stays there. After that, if they violate these conditions, there will be severe action taken against the concerned hotels. घेऊया एक व्यावसायिक विसर.